रेजिडेन्शियल प्रिमायसीस हाजे सॅनिटेशन फीज जी 600 रुपया आशिल्ली ती मडगांव म्युनिसिपल काउन्सिलान हाय केल्या 900 रुपया 2 वर्सांनी आता. सो हे म्हाका दिसता सर्वसामान्य जनतेक लोकांक हे परवडटले जशें ना. सो हाजेर कन्सर्न लोकांनी आवाज उठोवपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता. हांव मागता त्या लोकां कडेन की तुमी हाजेर त्या कन्सर्न मनशाक तुमी उलयात ताचे कडेन आनी हायक वाडोवपा दिवं नाका मडगांव म्युनिसिपालिटीन. कित्याक तर मडगांव म्युनिसिपालिटीन देर इज नो प्रॉपर अकाउंट्स. कितें तो फंड्स ते रेव्हेन्यू जे कलेक्ट करता ताजेर अकाउंटेबिलिटी खंयच दिसून येना. आसा 600 रुपीज आसा. कित्याक एवरी टायम ते सांगता पणजे भरपूर आसा मडगांव कांयच ना. पण पणजेचे रेजिडेन्शियल सॅनिटेशन फी 600 रुपीज आसा. ह्या वर्सा तेमी 5% वाडयला 630 जाला. पण हांगा 2 वर्सां आदी ह्याच चेअरपर्सनान ह्याच बीजेपीच्या काउन्सिलान 600 आहा ते 900 केले. आणि हो जो आता ट्रेड लायसन्स फीज आणि जे सगळे फीज आहा ते हायक आहा तो सेकंड हायक. म्हळ्यार पळय इतली जेन्ना तूं लोकांचेर बुरे दिन हाडपाक सोदता, इतली प्रमाणात जेन्ना तूं लोकांक बर्डन करपाक सोदता फायनान्शियली, जाल्यार आजच्या दिनान कसले उलयता तूं. सो तुमचे बुरे दिन मेजा तुमी आतां हेजे फुडें. इतलो एक मेसेज दिवपा खातीर आमी आज मिटींग आपयल्लें आसा.